काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड एमसीसी बँक काल आज आणि फाल्यां दायची वीक्षण करचे सर वीक्षकांक बाय मोगोशी सांस मागता आणि सगळ्यांकी नमस्कार म्हणटा. सकळ तुम्ही बरी आसात म्हण पाती येता. पावशिले दीस सुरू जाल्यात आणि मोगोशेनो पावशिले दीस सुरू जाता आसतना संतोष संभ्रम आमचे भोंवतणी उदकांत आमी ते खेळ खेळिल्ल्या बरे जावंक पुरो, झरेचे उदक भरल्ल्या बरे जावंक पुरो अशें आमकां भोगता. संगीत जावन आसा एक जिविताची झर म्हणटा, ताचे वरवीं सगळ्यांकी बरेंपण लाभता. आणि आज काल आज फाल्यां ह्या कार्यक्रमांत आमी हांगासर हजर आसा आणि म्हजे सांगता आयचे मानाचे सैरे जावन भोवमानेस्त लिओ डिसोजा राणीपुरा हजर आसा. लिओ नमस्कार तुका. नमस्कार. सांगतास मानेस्त जेराल्ड डिसोजा सगळ्यांकी कळीत असो जेरी बोंदेल नांवान कोंकणी समाज देणगी दिल्लो तो आमचे सांगता हजर आसा. जेरी तुका मोगाचो स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. पळय काल आज फाल्यां ह्या विशेष आंकड्यान आमी आयच्या दिसा हांगासर चर्चा करचो विशय जावन आसा कोंकण मेलोडी स्टार म्हणले एक सोबीत बॅनर जावंक पुरो, पोस्टर जावंक पुरो ह्या दिसांनी आमी आमच्या वॉट्सॅपार पळोवन आसा. आनी हो एक स्पर्धो कोंकणींतलो एक रियलिटी शो युट्यूबार प्रसार जावन सो लिओ चॅरिटेबल ट्रस्ट भोव दरबारान प्रस्तुत करता. आनी हाच्या विशयान आमकां जायत्यो रिती जावंक पुरो, नियमां जावंक पुरो, रुली जावंक पुरो सगळे आमी वाचलां. जाल्यारय हाचे विशयान गुंड्याची समजोनी हो स्पर्धो कित्या खातीर आयोजन केला, हो स्पर्धो कसो चलता, हाच्या फाटल्यान कसले चिंता पासरलें आनी हें कित्याक आतां फुडें वचून आसा सगळें आमी आज जाणा जावंक हो अवकाश आमकां हांगासर लाभता आसतना लिओ आनी मानेस्त जेरी बोंदेल हांची एक चिंताप ह्या एका स्पर्धे फाटल्यान आसा. आनी आमकां कळीत आसा जिखलेल्यांक 25,000 नगदेन इनाम आसा आनी रनर्स अपांक 15,000 नगदेन इनाम आसा. म्हळ्यार एक सोलो आनी एक सली आनी दोगां जाणां विनर्स जातात आनी एक सोलो आनी एक सली रनर्स जातात. अशें फर्स्ट आनी सेकंड म्हणटा आसतना पयलें आनी दुसरें म्हणटा आसतना लगभग 80,000 इनामी आसा. आनी हो स्पर्धो कसो चलतलो हाचे विशयान आमी सगळें जाणा जाता. पूण ताचे की फुडें लिओ चॅरिटेबल ट्रस्टा विशयी जाणा जावंक आसा. आनी सांगत आसता ताचे फुडें हो एक लिओ कोण राणीपुरा तावन ताणें कशें सदान केलें. फाटल्या 6 वर्सांनी लिओन चलोवन आयिल्ली वाट कितें संगीताच्या आदेनी आनी ताच्या फाटली वाट कितें सगळें आमी जाणावचें एक ल्हानशें प्रयत्न करया. कोविडाचो वेळ घरांत दंपल्लीं आमी सगळें घरा भितर आसलीं. त्या वेळार फेसबूक लायव्हा मुखांतर लिओन एक क्रांत उपजयली आनी असल्या टायमार जायते कडेन जायत्या माध्यमांनी असलेच एक क्रांतिकारी चिंता पेवून घरा बसल्ल्यांक एक सुशेग दिवचे खातीर आनी तांच्या जिवितांत एक धैर्य दिवचे खातीर मनोरंजन दिवचे खातीर असले फेसबूक लायव्ह आरंभ जाल्ले आनी 125 म्युजिकल धमाका हेजोळ स्वताचे तावन सदर जाल्ले आसात. जायती चॅरिटी जाल्ली आसा, जायत्या दुबळ्यांक पावुल्लो आसा. अशें म्हणटा आसतना हें ताची एक पाठताळ पळोवन आतां आनी एक नवें मॅट ताणें काडला. कोंकण मेलोडी स्टार म्हणलो एक रियलिटी शो तो करन आसा. तर लिओ हर एका फाटल्यान एक चिंताप आसता. पयल्यान पयलें म्हाका सांग तूं कोंकण मेलोडी स्टार हें चिंताप कशें आयलें, कशें उदेलें म्हणून. कोंकणी मेलोडी स्टार आमी एक वर्सा पयलें हाजे एक प्लॅन आमी करते आसले. कित्याक सांगल्यार आमी कोरोना टायमार आराम केल्ले हें लायव्ह शो कितें आसा तातूंत साबार जाणांक अवकाश आसलो थंयसर आनी एक तातूंत एक कॉम्पिटिशन करून तांकां एक ह्या वेदीर हाडचे एक प्रयत्न आमी करतेत आसल्या. जाल्यार हाज्या फाटल्यान मस्तू आमी चर्चा करनासल्या कशें करचें, कशें करयेत सांगलें एक विभिन्न तरान करचें एक प्रयत्न आमचे जाल्ले. तशें जाल्ल्यान आमकां एक वरस हाज्या फाटल्यान आनी हाज्या फाटल्यान खाली कितें हाजे प्रोग्रामा विशयान न्हय ताज्या फाटल्यान खर्च आसा आमकां साबार खर्च आसा. हो कशें करयेत आनी हाज्या फाटल्यान खर्च कितें आसा, कोण आमकां सपोर्ट करयेत म्हणलें चिंतपान मुखार मुखार येताना आमी पयले वचून आमच्या एमसीसी बँक चेअरमॅन अनिल सराक आमी पयलें मेळ्ळ्या. मेळटाना अनिल सर सांगूंक लागलो लिओ तुका म्हजे तावन कितें सपोर्ट जाय खंडीत जावन, कित्याक हें तुमी करचें तुमच्या खातीर न्हय, तुमी कोणा खातीर करचें सांगतना हाका हांव म्हजो भरपूर सहकार हांव दिता. बँका तर्फेन हांव भरपूर सहकार दिता. तुका हांगासर आमचे स्टुडियो कितें आसा, आमचे हॉल आसा तें कितले दीस तुका तें जाय त्या दीस तुमकां तें यूज करयेत सांगून ताणें पयलीं आमकां सहकार दिल्लो आसा ह्या कार्याक. ताज्या उपरांत आमकां दैजी
मिडिया तावन आमकां वॉल्टर सर सदांच आमकां ते सपोर्ट दिता आसात आनी ह्या कार्याक आमकां आमी परचे दिसा स्टॅनली सराक मेळटाना स्टॅनली सर सांगतलो मुजेत हांव तुमकां कितें सपोर्ट जाय तुमी कोंकणी खातीर करचें तुमी हेऱ्यां कडेन इल्लें मागोवन हे तुमी करते आसात हाचे फाटल्यान मस्त वावर आसा आमकां हें कळटा तर मुजेत हांव कितें सपोर्ट जाय तुमकां कंडिशन हांव सपोर्ट दिता म्हणून सांगून तांणी फुल्ल ह्या कितें कॅमेराचें वर्क आसा मिडियांत कितें आसा तें पुरो तांणी हाची जबाबदारी वयशिल्ल्यान आमकां मस्त खुशी जाली की ह्या मुखार अशेंच हाज्या कितेंय आमकां एक फाटल्यान सपोर्ट आसा सांगून सांगचे खातीर आमी मुखार आयल्या आतां आमकां मस्त खुशी भोगता की आमी ह्या एका वर्सान केल्लें तें कितें योजना आसा न्ही आतां ह्या एका अंतर सफल जावन आसा आनी आमकां आमच्या कलाकारांनी सिंगर्सांनी तांणी तांचें नांवां दिवन हांगासर आमी काडल्या ह्या वावंटेक प्रतिफल जावन तांणी हांगासर तांणी नांवां दिवन हांगासर तांणी येवन सिंग केल्यार आमकां ताज्यानी व्हरतो खुशी आमी काडली कश्ट पुरो विसरून वसात म्हणून हांव चिंता ओके दायजी वडल्यान हाच्या आदीं जावंक पुरो जायते रियलिटी शोज आयोजन केल्ले आसात विशेश जावन म्हजो ताळो गायतलो वेलफ्याबाच्या पदां वयरच आनी माण सोबाण सोद करतना जाल्यार दायजी वडल्याचो सपोर्ट व्हडत्या रितीन आसलो विशेश जावन वॉल्टर सराक आमी ताका देव बरें करूं म्हणाचें कित्याक कोंकणी खातीर कोणी कितें करता जाल्यार तसो सपोर्ट केदाळे आसा अशें म्हणटा आसतना जेरी सर भोवशा थंय तावनी तुमकां ते एक काले म्हणटात एक चिंता पुदेल्लें जावंक पुरो असले आमच्या आमी साद्या मनशांनी एक यूट्यूब चॅनलाचेर की एक रियलिटी शो करचे म्हळ्यार सुलाबायचें ना तें कश्टांचें एक शो करूंकूच आयतार असो आमकां 2 घंटे सो करूंकूच माथ्या वयर येता म्हणटा आसतना हो एक रियलिटी शो म्हळ्यार हे सिंगींग कॉम्पिटिशन जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जायते रितीची आमी मांडावळ घालूंक आसा जेरी सर तुमी कशें लियोच्या ते एक म्हळ्यार आमी पाऊल म्हणटा की एकल्यान जड लायलें आनी एकल्यान ताका उदक घालें आनी एकल्यान तसो पोज केलो आनी एकल्यान तें वाडयलें म्हण तशेंच तुमी कशें ताका सांगात दिलें नाही सांगात म्हणून फाटल्या थोड्या तेंपा जावन आमी सांगात आसा लगभग 1 वर्स उतरलें अशें सांगात आसतना आमी तो वळतावन एक ताजें एक प्लॅन आसलें एक कॉम्पिटिशन करचें सर भुरग्यां खातीर कॉम्पिटिशन मागीर तशेंच युथां खातीर आतां कितें आसा तशेंच व्हडां खातीर एक कॉम्पिटिशन जायचें कशेंपणी आमी सुरवात करीचे जायत म्हळ्यार ताजे फुडें आमकां जायते जाणांचे आमकां रिक्वेस्ट आसलें कॉम्पिटिशन भुरग्यांक एक कॉम्पिटिशन दवरा म्हळ्यार साबार गावप्यांक ताणें वेदीर हाडलां थंयसर लगभग आतां हांव चिंता 450-500 लागीं कलाकार आयल्यात तशें ह्या कलाकारांचे आनी ताजे भायर हेर कलाकारांचे आमकां रिक्वेस्ट आसलें मस्त जाणां कडेन आनी आमच्या लागीं विचारलें कॉम्पिटिशनां दवरा सर तशें त्या मारिफात इल्लेशें भुरग्यांक बरें जातलें म्हणून ताका आमी सांगलें आसा पळय थंय हांगा जावन आसात कॉम्पिटिशनां तुमच्या भुरग्यांक भाग घेवंक सांगा आनी आमी फुडें हें प्लॅन करतले हांव म्हणून आनी ते एक हातून आमची 1 वर्स जावन आमी एक मांडावळ करूंक सुरू केली आनी त्या मांडावळी प्रमाणे आतां आमी कितें जे मांडावळी केल्ली आतां ते एक हंताक येवन पावल्या एक आनी त्या वरवीं अशें एक उब जालें आमचें थॉट कितें आसा चिंतापू तें उब जाल्लें आतां ह्या एका स्टेजीक घेवन पावलां भोव बरें लियो आतां तुवें थंयसर एक काल म्हणटात स्पर्ध्याक थोडी जनरल नियम आसतात कोणें भाग घेवचें कशें भाग घेवचें आनी खंयच्या रितीर तांणी म्हळ्यार तें ऑडिशन रावंड म्हणटा आमी थोडे कडेन ऑडिशन रावंड करता पूण हांगासर ऑडिशन रावंड ना एक व्हिडियो धाडूंक आसा म्हूण हाचे विशीं इल्ली म्हायती दिवेत की तुका हय निजय की आमकां ऑडिशन रावंड सांगतना थोडी चिंतात आमी थंय येवन हे जाय की आमकां तो कळना की कोण येतात कितलीं नांवां येतात म्हूण सांगून एक सुलाभ विधानां सांगतात न्ही एक सुलाभ विधानां तुमच्या घरा रावन तुमी एक व्हिडियो धाडल्यार पुरो ताज्या उपरांत हांगासर आमचे जड्जस थंयसर सिलेक्ट करतले ताजे उपरांत तातूंत उत्तीर्ण जाल्ल्यांक ताजे उपरांत सेकंड कितें तांकां मुकल्यांत आसा हय शुटिंगांत तुमकां डायरेक्ट येवन थंयसर भाग घेवचें तें एक सुलाबायेचें विधान आमी एक हें मस्त आमी चिंतलां कशें करचें कशें करयेत म्हूण सांगून लास्टाक आमकां ही एक अशी आलोचना आयली की तांणी एक व्हिडियो धाडल्यार पुरो आमकां ती व्हिडियो आमी सिलेक्ट करना मागीर तांच्या सेकंड रावंडाक आमी थंयसर तांकां सांगतले हांव म्हणून ओके दोनूय विभागांनी दादल्यांच्या आनी स्त्रियांच्या विभागांनी या चले आनी चलयांच्या विभागांनी एज या आमी म्हणटा प्रायाची बंदड कितली आसा हांगासर सकट प्रायाच्या भाग घेवंक जाता की तुमी एक ताका निर्दिश्ट एक इतल्या तावन इतल्या भितर म्हूण केल्लें आसा जेरी सर पळय आमी हांगासर प्रायाची गट दवरल्या पयलीं आमी सांगलें 18 तावन 35 वर्सां 18 to 35 पूण क्रमेण आमकां मस्त जाणांची कॉल अशें पळय आयलें रिक्वेस्ट आयलें की सर आमी आमचे PUC जाल्ली थोडी भुरगीं आसात आमकां चान्स ना चान्स मेळटे ना म्हणून आनी व्हडांचे थोडे
अशें म्हणटाना आमी परत एकपाटी मिटींग बसले आमी मिटींग केलें डिस्कस केलें जड्जसां कडेन डिस्कस केलें कशें जाता म्हणून जड्जसांचे अभिप्राय आनी हेरांचे अभिप्राय सकट आमच्या कमिटीचे अभिप्राय म्हणटाना सगळ्यांनी सांगलें 16 तावन 38 वर्सां म्हणजे 38. कोंकणी नाटक सभा कितें एक मानदंड वापरता 16 तावन 40 वर्सां म्हण सर म्हण आसा तुमी 16 तावन 38 वर्सां म्हण सर म्हण केल्लें आसा वय 38 वर्सां म्हूण केलें आनी ह्या मारीफत आतां खबर आमी पावयल्या वॉट्सॅपा मुखार जावन दी व्हिडियो मुखार जावन दी रुल्स रेग्युलेशन्स आमी कित्याक केल्ले आसात रुली रेग्रो ते आमी येदोळस फायज केल्यात आनी लोकांक जायत्यांक पावले आसतले आनी जे कोणाक पावोंक ना तांणी आमकां कॉन्टेक्ट करियेत. ओके थंयसर तुमकां पोस्टरूय दिसता त्या पोस्टरार एक फोन संख्या आसा अंजेरी सर आनी लिओ राणीपुराचे त्या एका पोस्टराच्या फोन संख्या तुमी तुमचो व्हिडिओ धाडून दिवेत या तुमी ते नंबर नोट करूयात कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां आलतोडीतावन पोलतोडीतावन पडला मोडला तेंकां बडगा सकट तडेतावन दायजी व्हड विक्षण करनासात आनी तुमी खंयच्याय एका सुवातेर बसून या खंयच्याय एका गांवांत बसून वो एक शो तुमी पळोवन आसा जाल्यार तुमी कोंकण मेलोडी स्टार जे कितें कोंकणीचो अनेक रियलिटी शो येवचो आसा लिओ चॅरिटेबल ट्रस्टाचो तातूंत भाग घेवेत आनी तुमचो व्हिडिओ धाडवेत म्हूण आतां हाचे उपरांत कितें कशें ते एक मांडावळ मुखार चलतली म्हळ्यार व्हिडिओ रावंड जाल्या उपरांत ताचे उपरांत कशें आसा एक तुमचें चिंताप एक संक्षिप्त रितीन सांगचें जाल्यार लोकांचेर. हय व्हिडिओ जाल्या उपरांत आतां पयलीं आमचो व्हिडिओ 14 तारखे बिडसर आमकां येता 14 तारखेचे मिडनायट म्हणसर आमी एक गट दवरल्या ताजे उपरांत आमी ते व्हिडिओ कितें आयल्यात ते आमी तेका जड्जसांक बसयतले लोकां मुखार वरायणार आसतले खेळिल्ले ते जड्जस आसतले आनी तांणी ते पळोवन थंयसर म्हळ्यार टीव्ही तांकां सांगतात आमी बसयता स्टुडियोंत बसयता आनी स्टुडियोंत बसून तांणी थंयसर सिलेक्ट करतले आनी ते कितें सिलेक्ट जाल्यात तांकां आमी तांणी वॉट्सअप नंबर कितें खंयचे व्हिडिओ धाडला तांणी तांकां आमी कॉन्टेक्ट करून मेसेज घालतले तुमी सिलेक्ट जाल्यात जे कोण सिलेक्ट जाल्यात तांकां उपरांत खंयच्या दिसा तांणी येवंक आसा त्या दिसा आमी सांगतले आल्या कडेन आल्या टायमार तुमकां येवंक आसा म्हणून थंय जावन सेकंड रावंड तांणी स्वता हजर जावन सिंग करून ताजे उपरांत ते फर्स्ट रावंडाचे मात्र ऑडिशन रावंडाचे व्हिडिओ कितें येवंक आसतलो ताजे उपरांत तांणी स्वता पर्सनली येवन ते गावंक आसा तांकां तो टायम दितले आमी त्या टायमार तांणी येजे तशें एक कॉम्पिटिशन या स्पर्धा मुंदोर येता एक लगभग हो स्पर्धा कितल्या दिसांक आसतलो या कितल्या म्हयन्या खातीर तुमी केल्लो आसा. वो एक 8 तावन 9 हप्त्यांचे लगभग एक 2 म्हयन्याचे की सर्ती गावदेचे. हय सर्ती गावदेचे आमी तांकां एक आयतार म्हणून जाल्यार वो आयतार आनी एक तशेंच एक 8-9 आयतार तांकां थंयसर येवन तांकां गावंक आसतलें. मागीर हे एपिसोड कितें आसा गे ते सादारण एक 8 म्हयने युट्यूबार ते प्रसार जातले. मागीर फायनल रावंड कितें आसा सेमी फायनल आनी फायनल रावंड ते दायजी वर्ल्ड मिडियाचेर ते प्रसार जातले. तशें म्हणटा आसतना कोंकण मेलोडी स्टार स्पर्धा एका रितीन आमी म्हणचे व्हड माट्टा असो म्हळ्यार एक आम आदमी तावन एका मनशा तावन दोगांनी सांगाता घालून करचो एका चॅरिटेबल ट्रस्टान करचो एक व्हड माट्टा असो म्हणवेत एक स्पर्धो लगभग 80,000ची की सर्तेक रितीची इनामां वांडचो म्हणजे 2 जाणांक म्हळ्यार 4 जाणां तितले इनाम नगदेन खत्री जावन येतात म्हळ्यार ते एक आमी थंय हांगासर सांगवेत. ताजे उपरांत जे कोण तांचे व्हिडिओ आमी ते कितें अपलोड करता रेकलाचे ताजे उपरांतले सेकंड रावंड उपरांत कोण भाग घेता तांचो व्हिडिओ आमी तांणी सिंग केल्लो व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्लो कितें आसा ते कट करून आमी तांकां धाडटले प्लस आमी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर प्रसार करतले आनी त्या तांच्या व्हिडिओक हायेस्ट व्ह्यूज लायक्स आनी कमेंट्स जर तर आयले लास्ट म्हणसर तांकांय तेगांक इनामां विशेष इनामां आसतलीं ती 3,000ची रुपये 3,000ची विशेष इनामां तांकांय आसतली. तशें कोणेय म्हळ्यार जर तर कोणाक फर्स्ट सेकंडान तर मेळो ना प्रायज एटलिस्ट तशें म्हणी हें कर तांकांय तांचे फेमस जावयेत आनी तांकांय प्रायज जोडची एक अवकाश आसता थंयसर. ओके सो कोंकण मेलोडी स्टार म्हणलें एक नांव उपजाचें जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक तुमी चिंतप कशें की सांगूंक जाय म्हाका. हय कोंकण मेलोडी स्टार आतां पळोवंक गेल्यार ताजें चॅनल आसा लिओचे पयले तावन युनिवर्सल मेलोडीज म्हणून यूट्यूब चॅनल आसा प्लस ताजे एक संगीत पंगडच आसलो पयले तावन युनिवर्सल मेलोडीज म्हणून आसा पयले तावन संगीत पंगड आसा लायव्ह बँड अशें आसा. अशें आसतना आमी नांव कितें दवरचें मस्त नांवां हें केलें सिलेक्ट बरोवन मागीर कितें एक दीस सडन अशें पळयता आसतना ताजे मेलोडीज म्हण आसा न्ही थंयच एक ते मेलोडी म्हण एक कितें म्हाका झळकलें तशें कोंकण मेलोडी स्टार मेलोडीज आसले थंय मदें एक मेलोडी आनी स्टार कर तशें
ताईजी वडलाचे आसतले हांगा ताईजी वडल स्टार सिंगर म्हणून तशें आसतना पळय आमी चिंतलें एक इल्लेशें इंग्लीश नांव इल्लेशें काणी घेया म्हणून कोंकणी दिल्लें नेकेत्र वय कोंकणी कोंकण मेलोडी स्टार म्हणून केल्लें आसा. लियो फाटल्या एक 6 वर्सांतावन तूं एक सक्रीय जावन आसा फेसबुकार, युट्यूबार जावंक पुरो या इतर सोशल मिडियांत. विशेश जावन तुजे विशीं हांवें लोकां वचेर दवरित वृत्तेन तूं एक फॅशन डिझायनर पयलें, ताचे उपरांत ऑटो चालनान ताची व्याप्त जावन घेतल्या. म्हळ्यार आमी माथ्याक ओडल्या पांयाक येना, पांयाक ओडल्या माथ्याक येना म्हणल्यार परिस्थिती तो आसा जाल्यार हांगासर कोंकणी म्हणल्यार त्या उस्वासाक जीव बरोवंक तो पेसारता. कितेंय जाल्यार कालय ना जाल्यार एक गायन करचें लियोची एक आतां आनी अशें आतां प्रस्तुत दिसांनी ताचो संगीत पंगडी आसा जावंक पुरो विशेश रितीन कोंकणी ताणें सेवा दिल्ली आसा. लियो कित्या खातीर कोंकणीचो तितलोय मोग तुका? कोंकणीचो मोग कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाका ल्हानतावन एक संगितांत एक मुस्त ओडणी. खंय गेल्यार हांव एक काजारा माटवा जावं दी, रोसाच्या माटवान जावं न्ही, कोणी आसूं दी कोण नासतना वचूं दी, म्हाका एक वचून मायकान घेवन एक पोळ सांगची एक म्हाका बारी एक पिसाय पयलें तावन. ताजे उपरांत डॅन्स करच्यांत हांव एक नंबर 1 सांगेत. कित्याक सांगल्यार डीजेस कोणी ना तरी हांव एकलो वचून डान्स करता सांगल्यार म्हाका तितले एक इंट्रस्ट. डीजेचो मागीर सांगूंक आसा इरना मेळटा दादा इंदू येयलो जालो इज्जा सांगल्यार आमचे डान्स स्लो डान्स न्हय, आमचे डान्स तो खंयची पोता घाल्यार हांव नाचता तशें रब्बर मोडले तशें त्या टायपार सिंगिंगांत. तशेंच म्हाका हातूंत एक्टिंगांत म्हाका मस्त इंट्रस्ट. हांवें कॉमेडी एक्टर पयलें मस्त ड्रामा आमच्या इगर्जीनी जाताना हायेस्ट ड्रामा हांवें कॉमेडी ड्रामा केल्यात. तशें म्हाका ते एक हाजे वयर म्हाका मस्त ओडणी. तशें करतना हांवें चिंतलें की सिंगिंगांत म्हाका एक आसक्त आसा, हे सिंगिंगाचें एक टॅलंट हांव मुखार व्हरता म्हूण सांगून त्या टायमार हांवें मस्त प्रयत्न करून कारोके स्टार्ट जाल्या उपरांत चड जावन चड हांवें प्रॅक्टीस करून ह्या सिंगिंगांत कितें कोरोना टायमार स्टार्ट केल्लें. ते म्हाका एक हात धरलें म्हणीत देवान. म्हाका एक हांवें चिंतलें कितें आसा तें म्हाका फावो केलें. ताज्या कोरोना टायमार हांव मस्त फेमस जालो, सगळ्यांक अवकाश दिवंक की हांवें चिंतलें की हांव काल एकलो मात न्हय, म्हाका म्हजे सांगाता कोण आसा तांकांय अवकाश दिवचे आनी नव्या कलाकारांक अवकाश दिवचे सांगचे एक उद्देशांत हे त्या टायमार कोरोना टायमार केल्लें. आज हांव हांगा मिसर येवंक पावोवंक कारण जालो म्हूण येत. म्युजिकल धमाका जे तुजे आंकडे 125 परच्या पोर संपले. हाचे भायर थोडे आंकडे आमी लेखाक घेवंक नात, अशेंच केल्ले आसात, टायमपासा केल्ले आसात. हाचे तावन तुका मेळ्ळो लोकांचो पाठिंबो जावंक पुरो आनी तुका कितें मुनाफो जाला गी? निजाय की लोकांचो पाठिंबो म्हाका मस्त मेळ्ळा. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव कोरोना टायमार मस्त जण म्हाका एक फोन करून सांगून आसलेली लियो मस्त खुशी जाता तुजी पदां आयकूंक आनी बरे सिंगर्स तुमच्या हातून येतात. एक तर मोतीक समाधान, संगीत सांगचें एक मोतीक समाधान. हांवें हें संगीत निजाय की चड जावन मोग केलो कित्याक सांगल्यार म्हजे ते आसली ती बेजाराय पयस करूंक. निजाय की म्हज्या लायफान ती मस्त कश्ट आसले, म्हाका हे लायफूच नाका म्हूण आसलें, नाका म्हूण चिंतून आसलो. तितले कश्ट आसल्या टायमार हांवें चड जावन संगीताचो मोग केलो. कित्याक संगीतान म्हजो एक जीव उरयलो म्हूण येत. कित्याक हांवें ताजो मस्त मोग केलो. ताजे उपरांत हांवें चिंतलें की हांवें एक सिंगर जावन एक लोकां मोगाल जाल्या उपरांत हांवें हें पुरो चिंतचें नाका, खंयचें नाका, जीव नाका, तें नाका. ताजे उपरांत चिंतलें हांवें ना, संगिता खातीर कितेंय करीत जाय. संगीत म्हाका एक जीव दिल्ल्या त्या संगितांत हांवें त्या जीव दिल्ल्या संगिताक त्या संगिताक हांवें जीव दिवचें सांगचें एक उद्देशांत दीस रात हांव चिंता कितेंय तरी एक म्हजे तावन ह्या कोंकणी समाजाक ह्या कोंकणीक कितेंय करीत जाय, ह्या संगिताक करीत जाय सांगचें एक उद्देशांत हांव दीस रात चिंतून आसता. तशें म्हजें सांगाता जिरिसार आसल्या उपरांत म्हाका कितेंय कांय जाय म्हूण जाल्यार रप्पा हांव जिरिसार अशें एक प्लॅन आसा सर. वय की ताणें नाका तें कांय ना, तांतू आमचो जिरिसार आज मिसरी म्हाका काल सांगता गे हांव ते म्हाका रेडी करून दितात. मागीर एक आमचो रविराज काल एक ताका एक मेसेज केल्या, फोन केल्यार रविराज अशें प्लॅन आसा अशें. ओके इमिडिएटली डिझायन करून इमिडिएटली जेनिसिस प्रिंटर्स रविराज आमचो MC इमिडिएटली एक डिझायन करून दिता. आनी तशें नाका अशें नाका ताजें कांय ना. तो ताजे तावन कितें चड ताका हें करूं जाता की ताजें कितें आसा तें सांगता तो, जाल्यार अशें करी तशें करी आयडियाज तो दिता.
तशें जाल्ल्यान म्हाका हें करूंक साध्य जालें म्हणून हांव चिंता. ओके जरी सर हे स्पर्धो करीत जाल्यार तुमकां न्हय फकत तुमच्या दोगांचे आयडियाज आसा जे पूण दुसऱ्यांनी तुमकां पाडता पडचे वय आतां नांव उल्लेख करचें गी नाका गी म्हणलें एक चिंता हांगासर आसूंक पुरो पूण वय ह्या स्पर्धे फाटल्यान कोणें तुमकां एक संगात दिता अशें पुरो सांगिल्लें आसा म्हळ्यार नांवां सांगिनासतना सांगचें जायते जाणांचें. वय जायते नांव सांगचें जाल्यार प्रत्येक जाण आतां पयलीं आमी सांगलें दहीची वर्ल्ड आनी MCC बँक तशेंच आमचे जायते दानी आसात अभिमानी आमचे दानी तांणी मुखार आयल्यात तांचे तांणी सपोर्ट तांचो बसयला अशें तुमी मुखार वचा आमी आसा तुमच्या फाटल्यान म्हणून आनी तांच्या त्या सपोर्टा वरवीं आमी मुखार वचूंक साध्य जालें. पयलें ऑलरेडी प्लॅन तयार केल्ल्यान एक स्पर्धो मुखार वचूंक ह्या स्पर्धो फुडें व्हरूंक पूण आज जुनाची 9 तारीख जाल्ल्यान 5 दीस आसात आनी लोकांनी कशें तुमकां एक तुर्तान तांचो व्हिडियो धाडवेत कालें तरी ताका एक तुमच्या म्हणजे आमी म्हणटा यूट्यूब चॅनलार या फेसबूक चॅनलार काले म्हणे माहीत आसा की वय आमच्या फेसबूक चॅनलार आतां युट्यूबार युनिवर्सल मेलोडीज यूट्यूब तशें फेसबुकार लिओ फॅन्स क्लब आमी फेस करनच आसा आनी ग्रुपांनी वय जायत्या ग्रुपांनी येदोळचो शेअर केला ताजे रूल रेग्रो कितें आसात आमी येदोळ फायज केला व्हिडियो सबार व्हिडियो प्रोमो व्हिडियो आशिल्ल्यो ते आमी ऑलरेडी फायज करनच आसा. आज आमच्या वॉल्टर सरांनी आज एक व्हिडिओ प्रोमो व्हिडिओ परच्या दिसाक आमकां सरांनी तांणी दिल्या साबार जाणांनी एक प्रोमो दिले आमकां. आनी एक विशेष गजाल कितें म्हणून सांगल्यार आमी थोड्या त्या एरियाच्यांक थोड्या म्युजिशनांक जावं दी या क्वायरिस्टांक जावं दी आमी संपर्क करतना तांणी आमकां भरपूर तांचो सांगात बसयला लिओ तुमकां आमी सपोर्ट करता आमचे थंय आसात मुस्त सिंगर आसात तांकां आमी धाडटा म्हणून सांगून मुस्तनांनी आमकां सपोर्ट केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ओके व्हिडिओ कसो आसूंक जाय म्हणजे तुमी ताका कारोके बॅकग्रावंड घालेजे गे या इन्स्ट्रुमेंटल प्ले करेजे गे या आमी म्हणटा इतल्याच मिनटाचो सगळें पद आसा जाय गे काले म्हणटा लिओ सगळे पद जाय जे म्हणून ना एक कोरस आनी एक ताजे वर्ड्स आसात न्ही एक तितलेच आमकां जाय आसले काल तांचे एक वॉयस टेस्ट करून तितलें ताजे उपरांत तांकां ते कारोके सांगाताय सिंग करियेत या तांकां बॅकग्रावंडार कोणें म्युजीक दिवन गिटार या ऑर्गन दिवन कारोके नासतना खाली बॅकग्रावंडार म्युजीक दिवन तांकां ते सिंग करून धाडयेत. ओके सुरूच्या रावंडाची वरवणी कशी आसतली ताका फाटल्यान कितें म्हण चिंताप आसा गे उतरांची सुडाळाय गे या तांचे हावभाव गे कितें म्हण तुमी प्रायमरी जावं सांगचें जाल्यार मागीर जड्जेसा वयरून दोन आसता तुमी घाल्ले रुली वय जड्जेसा वरच आसा तें सगळें आमी हें केलां आमी कितें आसात पळय ते येदोळच्याक आमी सिक्रेट दवरलां जड्जेसा येदोळ सांगलां हे कॅटेगरीन तुमी वरवणी करचे म्हणून आनी ताजे वयर जड्जीस वरवणी करतले पूण आमी धाडटा आसतना व्हिडिओ धाडटा आसतना लोकां कडेन जे कंटेस्टंट कोणी आसात भाग घेता स्पर्धेक तांचे लागीं विनंती केला की तुमचो ताळो ते आनी उतरांचे स्पश्टता आमकां आसूंक जाय म्हणून व्हिडियोन आमकां करेक्ट कळाची म्युजीक चड म्युजीक दवरल्यार थंयसर आमकां तांचें कितें उतरां ती सोडाळ आमकां कळचें ना आनी तांचें सिंगींग कशें आसा तें आमकां कळचें ना त्या खातीर वॉल्यूम लो दवरा म्हणून आमी पयलें सांगलां म्युजिकाचें वॉल्यूम लो आसूं दी तुमी सिंग केल्लें जोरान घट्ट आयकूंक जाय उतरां स्पश्ट आसूंक जाय आनी तोंड सारकें व्हिडियोनी करेक्ट दिसूंक जाय हातूंत मायक वापरूंक ना आनी स्टुडियोन असो रेकॉर्डिंग करन तें घालूंक ना या अशें खंय करूंक ना या पयलें खंय रेकॉर्ड केल्लो व्हिडियो काजार माटोवन हांगा सिंग केल्लो व्हिडियो तो कट करून धाडूंक तशें कांय येना मुखार फेस टू फेस मोबायल दवरचें तांणी मोबायल दवरून सिंग करून धाडचें त्या वेळार एक कोरस एक वर्स ल्हान शॉर्ट व्हिडियो 1-1.5 मिनटां 2 या 2.5 मिनटां कितें आसात कोरस आनी वर्सा कितलो टायम घालून घेता तितलो आमकां सिंग करून धाडल्यार पुरो. भविष्य तुमी एक रेकॉर्ड करता आसतना एक असल्या जाग्यार बसून रेकॉर्ड करचे थंयसर नॉयज उणें आसाचे भोंवतणी आवाज उणें आसाचे लगभग सांगचे जाल्यार फॅनांनी आसल्यार ते कशें तुमकां तुमचो ताळो इल्लोसो भरभर जातलो ते स्पर्धिका लागीं गमानार दवरचे. ओके स्पर्धो जेन्ना मुखार पावता तेन्ना भोळ जाता या स्ट्रॉंग जाता म्हणटा मुखली हांतां कितली एक मजबूत जावन आसतात जेरी सर. पळय मुखली हांतां म्हळ्यार एकदम इंट्रस्टींग आसता म्हणयत कित्याक म्हळ्यार खरी एक जड्जीस कितें तो वरयणार कितें जड्जीस कितें करतात पळय मिसवणी करतात ते स्ट्रॉंग कंटेस्टंट्स आसतले जे कोण कंटेस्टंट तांकां मुखार वचत जाल्यार तांणी तितल्याच स्ट्रॉंग रितीन पार्टिसिपेट हातून करूंक जाय तांचे सर एक म्हाका इंटरप्ट करूंक जाय तुमकां ह्या स्पर्धेंत कोणें
भाग्य येत नव्यानीच भाग्य जे हाच्या पयलें जायते रियलिटी शो आसले तातूंत विन जाल्लीं जावन आसात थोडे पोटी तातूंत भाग घेवन व्हडली नांव वाडलेली मनशां आसात हांगासर गावपी आसा तांकांय भाग घेवंक अवकाश आसा की या काही बंदड आसा की रुल्सांत या कोणूय भाग घेवं ना आमी तशें कांय बंदड घालूं ना तशें आमी खाली 16 तावन 38 वर्सां 38 16 to 38 वर्सां म्हूण प्राय आमी थारायल्या त्या प्रमाणे जे कोणाक तांकां हाजे पयले तांणी भाग घेवन तांकां टायटल्स कितें मेळ्ळ्यात तांकां खुशी आसल्यार तांणी भाग घेवयेत तशें कांय ना आमचें कांय बंदड ना तशें हें आमचें ओके तशें लायक बंदड कांय घालना अशें म्हणटा टफनेस ऑफ द स्पर्धो म्हणे तुवें कसो तो एक टफ जातो या मुखार येता आसतना कसो आनी कश्टांचो जावंक पुरो लोकांक म्हणजे म्हळ्यार हंता येता आसतना अभिवृद्धी म्हणटा अभिवृद्धी आसा हंता अंतर आंतून फुडें येता आसतना आमी दुसऱ्या हेर रियलिटी शो ती आमी पळयता व्हडले व्हडले रियलिटी शो जायन इंडियन आयडॉल्स थंय कशे आसात तशेंच आमी हांगासरय तांकां स्पर्धिकां मदें क्रमेण ड्युएट सिंग करूंक अशें आसतलें तशें म्हळ्यार थोडे आसतले तातूंत आमी थोडे पॉयंट्स हें केल्यात आनी पदांय तशेंच दुसरे वेरायटी पदां तांणी सिलेक्ट करूंक आसतलीं त्या प्रमाणे तांणी मुखार वचोंक जाय आनी जड्जसाचेर चड आमी डिपेंड जावन आसा हर एक स्पर्धी टफ जायचे जाल्यार जड्जसांचो पात्र मुख्य आसा हर एक पोटी नियमाचे ते हर एक राउंडाक नियम चेंजेस करनासतले या नियमान थोडे नियम चड नियम आसतना व्हडले चेंज करचे ना आमी थोडे थंयसर आमी इंट्रस्टींग आमचे खातीर कितें आमी करता ते इल्लेशे चेंजीस आसतले थंयसर ओके लियो पाडतापडचे मस्तन आसात आनी पाडतापडय जाय जाल्ले मस्त जावन जायचे कितें सांगूंक जाय तुका हय खंडीत जावन पाडतापडचे मुस्तन आसात जाल्यार हेज्या फाटल्यान वावंटी आसा करसी आसा खंडीत जावन तुमी आमची पाडतापड न्हू वसा मुखार म्हणून सांगिल्ले मुस्तन आसात जाल्यार ह्या कार्या निमती तुमी आमकां अशें कांय कुमक केल्यार न्हीद जावन आमकां मुखल्या दिसांनी मस्त बरेंपण जायत म्हूण चिंता कित्याक मुखार येताना मस्त खर्च आसा ह्या कार्यक्रमांत तो आमकां तुमचो सांगात आनी ह्या कितेंय तुमच्या खुशेचें आमकां कांय दिल्यार आमकां एक हे कार्य करूंक खुशी जायत म्हूण आमकां चिंता पळय हांगासर आनी एक कितें कोणाक जर तर आमच्या व्हडल्या बिजनसमॅनांक या कितें संघ संस्थांक एक एपिसोड एक तांकां जर तर हें करूंक मन आसा स्पॉन्सर करूंक मन आसा तर खंयचो एक आयताराचे एक एपिसोड घे तांणी आमकां कॉन्टेक्ट करियेत तांच्या नांवार आमी थंयसर कितें आसा ते तांकां अवकाश आसा त्या मार्फतीत आनी तांकां दान कितें अशें आमी थारायता ते प्रमाणे ते दान दिवन तांणी तांकां स्पॉन्सर जावन रावयात एक हप्त्याचो स्पॉन्सर जावन रावयात ओके अशें तुमकां तांणी एक संगात दिवंक जाता न्ही म्हणटा आसतना मुख्य योजना कितें तरी तुमी चिंताप दवरल्या आसा की कित्याक हो एक रियलिटी शो सक्सेसफूल जालो जाल्यार ताचे उपरांत तुमी कितें मुख्य योजना कांय दवरल्या आसा कित्याक म्हळ्यार एवरी प्लॅन शूड बी फॉलोड बाय अनदर प्लॅन म्हणटात नाल्यार जायना म्हणटात ते देखून लियो प्लॅन आसात मुखल्या दिसांनी थोड्यांचे आतां आमी 16 तावन 38 प्राय म्हणून दवरल्या थोड्या भुरग्यांनी तांच्या वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक अवकाश ना गे म्हणून सांगिल्लें आसा हे म्हणी कांय सक्सेस जालें लोकांनी आमकां सपोर्ट दिलो सिंगर्सांनी मस्त सपोर्ट दिलो म्हणून जाल्यार मुखल्या दिसांनी भुरग्यांचे एक कॉन्सेप्ट दवरून हांगासर रियलिटी शो आमी करतले म्हणून चिंतलां खंय जावन भुरग्यां खातीर तुमचो एक मुखलो एक रियलिटी शो केवळ भुरग्यां खातीर मात न्ही त्या उपरांत आमी आतां कितें 38 केल्यात ताच्या वयल्याच्या एजीच्या की आसतले भुरग्यांचे एक हंत इंगडत सादारण एक 500 वर्साच्या वयल्या या 10 वर्सां वयल्या तावन 16 वर्सां भितरल्यांक ताच्या उपरांत व्हडांक 40 एबाव या 38 एबाव अशें करून तांकां एक हंतार कॉम्पिटिशन मुखल्या 3 वर्सांनी वेगळ्या रितीनी या मुखल्या वर्सांनी म्हणून वय मागीर जोड्यांकी आसतले जोड्यांचे तशें प्लॅन आसा जोड्यांचें कॉम्पिटिशन तेय आसा एक विभिन्न तरान एक करया सांगून एक प्लॅन आसा कित्याक सांगल्यार आतां आमकां दायची वर्ल्ड आमकां फूल सपोर्ट दिता म्हणून सांगतना खंयचेय कार्य तांच्या कडेन सांगल्यार ते आमकां फूल एक पॅकेज ते आधार म्हळ्यार तकले जे रूपरेषा कितें आसा ते स्टॅनी बळासर आमकां सगळें गायड करना अशें केल्यार बरें जाता ताजे थंय मस्त आयडिया तो एक आयडिया सो पुंजोत म्हणयेत ताजे थंय मस्त आयडिया तांचे तशेंच ते कितें आयडिया दिताच आमकां ते फायद्याक पडटात आनी ते तांचे आयडिया कडेन येवन आनी हेरांचे आमचे थोडे आयडिया आनी कितें सगळ्यांक अशें मेळोन आमी
ते मुखार वच्चेर आसा मुखार फुडें हाच्या आदी तुवें तुजे 12 संगीत संजो सदर केले तातूंत दायजी व्हडलो असो विशेष हात आसलो तुज्या संगीत संजांनी तुवें केल्ल्या चॅरिटी शोन जावंक पुरो ह्या लियोन 100वी नायट 500वी नायट या 50 स्पर्धा करता आसतना 40 करता आसतना जुडान जावंक पुरो ह्या उरल्या जायत्या जाणांनी तुमकां एक संघ दिल्लो आसा तशें म्हणटा आसतना ह्या स्पर्धेक लोकांचो संघात भोव गरजेचो आसा कशें तुमकां लोकांन आमी म्हणटा 2 वांट्याचो संघात आसा एक आमी पब्लिसिटी आनीक करचें पडटा कित्याक म्हळ्यार आतां थोडी आमची रिल्स आसा जावंक पुरो या पोस्टर येता जावंक पुरो तें कशें शेअर करीत दिली हें आमचें एक थोडे पटी प्राथमीक कर्तव्य जावन आसा आमच्या इश्टांनी कितेंय करतना कोंकणींत कितेंय करतना कोंकणीच्याच मनशांनी सपोर्ट करी शिवाय दुसऱ्यांनी सपोर्ट करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार एका भाशे खातीर एका संस्कृती खातीर आमी तें करचें एक देणें जावन आसा देखून काले म्हणटाय होय खंडीत जावन तांणी होय आमच्या क्रिस्तांवांच्यांनी ते सपोर्ट करचें सोडल्यार दुसरे सपोर्ट सांगल्यार तांकां समजना आमची भास कोंकणी समजना तांणी आमकां तांच्या स्टेटसार आमचे रिल्स कितें आसात या आमचे ते रुल्स कितें आसात विडियोज आसात ते तांचे स्टेटसार जावन ती या आमी फेसबुकार शेअर करतात ते तांच्या फेसबुकार शेअर करून आमकां सपोर्ट दिल्यार तेय आमकां व्हडलो सपोर्ट तांचो कित्याक सांगल्यार थोड्यांक ते थोडे विडियो रीच जायना तांकां खाली थोडे काल पोस्टर मात मेळटा तातूंत थोडे बटी तांदूळ रुल्स आसनात तो तांणी आमकां विचारता फोन करून त्याच्या विशयान आमकां इल्लें सांगेत की हाजे जागे आमी फस्ट एक विडियो आसा ती तातूंत A to Z आमी थंयसर त्या विडियोर आमी कित्याक सांगल्यार ताका कोणाक डावटूच ना कांय विचारूंकूच ना त्या टायपार आमी एक विडियो करून थंयसर आमी अपलोड केल्या थोड्यांक ती विडियो मेळ्ळो ना तशें जाल्ल्यान थोड्यांक ताज्या विशयान गुत्तू ना थोडे आमकां फोन करतात अशें कशें करयेत म्हूण सांगून तांकां आमी सांगता आमच्या नंबरार कॉन्टेक्ट केल्यार आमी त्या विशयान तांकां सांगता माहिती दिता सो ओटारे सांगचें जाल्यार हर एक मनशांनी म्हणजे आमकां एक हो स्पर्धो बडोवंक जाय जाल्यार न्ही फकत फिनान्शियली आर्थीक रितीन सपोर्ट करना पूण जें कितें आमकां एक मेळ्ळो आसा हर एकलो लियोचो फेसबूक पळयता म्हूण गॅरंटी ना हर एकलो लियोचे वॉट्सअप नंबर आसा म्हणलें गॅरंटी ना तशें म्हणटा आसतना लियोच्या कॉन्टॅक्टर आसल्या मनशां आनी एकल्या मनशाच्या कॉन्टॅक्टर आसलो मनीस पळयलो जाल्यार ताणें शेअर केलें जाल्यार एक व्हडलें एक इनाम म्हणवेत या व्हडल्या रितीचो सांगात म्हणवेत हय आतां तुमी सांगलें जुनाच्या 14 तारखे भितर दांडेचे म्हण आतां आज तावन उरल्यार फकत 5 दीस ह्या 5 दिसांनी आयिल्ल्यो एंट्री पावतीत की ताच्या उपरांत कांय दुसरे कांय बदलावणी येत की तुमचे तावन येत म्हणलो बरो असो आमकां आसा एंट्री आयल्यात थोड्यो आनी की आमी धाडनत आसा कॉन्टॅक्ट करनत आसा आनी लोकां कडेन एक विनंती जे कोण वीक्षक आमचे वीक्षण करनासतात तांणी दया करून तुमकां कितें विडियो आसा तुमकां कितें माहिती मेळ्ळ्या तुमी तुमच्या त्या सुत्तुरान तुमच्या वाड्यान तुमच्या घरा तुमच्या कुटुंबान जावन दी तुमच्या फिरगजेंत या तुमकां कळीत आसच्या कोण गावपी जर आसात उदयनिवचे कलाकार उदयनिवचे गावपी तांकां तांचे तावन हें शेअर करा तांकां ह्या स्पर्धेंत पार्टिसिपेट करूंक तुमी हे प्रोत्साह दिया आनी ह्या मार्फत जर तर तुमी जितलें शेअर केलें तें मुखार धाडलें लिंक तें तांकां पावतलें आनी त्या मार्फत जाता इतलो एंट्री आमकां येतल्यो म्हणल्यार बरोसो आमकां आसा ओके हांगासर आनीक जायते तुमचे कडेन उलयतना लियो चॅरिटेबल ट्रस्टा विशीं थोडें सांग म्हाका आमी पयलीं आमचें ट्रस्ट नासलें आमी लियो फॅन्स क्लब मारिपातूच आमी थोडी कार्यक्रमां केल्ली आसात एक 4 गरबांची योजना तशेंच हुशार नातल्यांक मागीर शिकच्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें जावं दी त्या टायपार आमी करनासल्या तशें आमकां थोड्यांनी सांगलें की तुमी एक ट्रस्ट करा ट्रस्ट केल्यार तुमकां एक कितें मुखार लोकांक हेल्प करूंक तुमकां एक फंडांनी हाडूंक जाता म्हूण सांगच्या खातीर आनी एक ते प्रूफ आसता ट्रस्ट सांगतना एक प्रूफ आसता तुमी एक ट्रस्ट करा तुमी इतले बरें कामां करतात सांगून सांगतना आमी एक ट्रस्ट करया म्हूण सांगून आमकां हें भोगलें कित्याक सांगलें आमी सडा वतू कोंकणी खातीर कांय करीत आनी एक बिरुद दिजय जाल्यार एक ट्रस्ट बीन दिवंक जायना ट्रस्ट एक मुखांत दिल्यार ते एक काल सांगता एक स्ट्रॉंग आसता सांगून तशें आमी एक ट्रस्ट केल्लो आसा सो ट्रस्ट केल्ले आनी हो ट्रस्टाक लोकांचो सपोर्ट आसलो वय 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 कोरोना टायमार वितरण केल्ली आसा किट्टां वितरण केल्ली आसा मुस्त आमी
हेल्प केल्लें आसा सोशल मिडियांत पळोवंक गेल्यार मस्त हेल्प केला. ओके, कोंकणीच्या कंपोजरांनी या गितां घडणाऱ्यांनी तांणी तुमकां कसो सपोर्ट केला? कित्याक म्हळ्यार आमी कोंकणीच्या संवसारांत आमी आसा आनी जर आतां तुज्या शोंत जावंक पुरो या आतां कोंकणी मेलोडी स्टार गायताय जावंक पुरो जाल्यार आमच्यांनी काडची तांचींत पदां. आतां जेरी तो आसा ताचे एक 2 कवड्यान ती पदां खंयच पावची नात. अशें म्हणटा आसतना विल फेबा तावन धरन, हेनरी तावन धरन, मेल्विन पेरीस सर तावन धरन, मिक मॅक्स जावंक पुरो, या मायक सायमन जावंक पुरो, ग्लोरिया सांजेलोर जावंक पुरो, रॉनी क्रास्ता जावंक पुरो, या अशें जायते जाणांनी विक्टर कॉन्सेसो जावंक पुरो, अशें जायत्यांनी इवन गोंयकाराची कोंकणी खंतारां म्हणटा आमी या ताका म्हणटा कोंकणी पदां आसात. अशें म्हणटा आसतना तांचो सपोर्ट कसो मेळ्ळा तुमकां? कित्याक म्हळ्यार तुज्या फेसबूक लायव्हर या यूट्यूब लायव्हर तुवें ती पदां गायिल्लीं आसात, म्हळ्यार जायत्या कलाकारांनी गायिल्लीं आसा. कशें तांचो सपोर्ट तांणी वसा कोंकणी खातीर तुमी करनासा म्हणलें आसा की? वय खंडीत. सुरवेर आमी पिलप्यापाचीत सडावत पदां गावन आसलें. त्या टायमार आमकां विश्वास बेंबासान सांगिल्लें आसा आमची पदां तुमी सिंग करा, कांय प्रॉब्लम ना. कोणी तुमकां कांय अडकल दितीत म्हूण जाल्यार आमकां एक उतार सांगा, तुमी कांय बी नाका, आमी फूल सपोर्ट आसा तुमकां, तुमी करचें कोंकणी खातीर. आनी इतलें खुशी जाता की तुमचे लायव्ह आमी पळयता, मस्त खुशी जाता. नव्या कलाकारांक हाडून आमची पदां तुमी परत ती जिवाल करतना आमकां आयकूंक मस्त खुशी जाता म्हणून. आनी साबार आमचे विन्संट सर जावन दी, विन्संट कासिया, तशेंच मेल्विन पॅरीस जावन दी, तशेंच एरिक हजारेचें ताणें केदारय आमकां सांगिल्लें आसा, लियो तूं वच मुखार, कित्याक तूं कोंकणी खातीर करते आसाय, तुजे कश्ट म्हाका कळटात. कित्याक सांगल्यार हांवें एक हाजे खातीर मस्त वावरलो आसा आनी तूं तें करतना म्हाकाय खुशी जाता की तुजे तसलो एक मनीस आमच्या सांगात आसल्यार भारी बरें आसलें म्हूण सांगून. तो ते एक थोडे उतर आयकून आमकांय खुशी जावन आसलें की या मुखार कितेंय जावं दी, आज न्हय तर फाल्यां कोण तरी आमकां सपोर्ट करतले म्हूण सांगून आमी. आनी आमकां मायक सायमन जावन दी, ह्या मस्त आमचे कोण कंपोजर आसात तांणी रियेकल्यानी आमकां कांय एरिक बाब जावन क्लॉड बाब ना आमी ससान शांती मागाचें पडटा. कित्याक खाली कोंकणी खातीर करतात, मुनाफा खातीर करनात म्हणलें. आनी हर एक शो करता आयतारा दीस. आतां इल्लें निरंतर जाल्यार ब्रेक जाला ताका, कित्या खातीर ब्रेक पडली कित्याक सांगल्यार मस्त कश्ट आसात, लाईव्ह करीत जाल्यार खर्च आसा. आनी आमची आर्थीक परिस्थिती म्हजी तितली बरी ना. खाली एक ऑटो चालक जावन हांव काम करता आसा आनी म्हजी पतीन आसा आनी म्हजी 2 भुरगीं आसात. तांकांय हांवें पळोवचें पडटा. हांवें पयलें काम करचें वचून ह्या लायव्हाक खर्च करचें आसलें. आतां म्हाका जायना तें करूंक, कित्याक सांगल्यार मस्त खर्च आसा आनी आजकाल मस्त खर्च चड जाला, पुरा रेट पुरो चड जावन म्हाका तितलें आतां करूंक कश्ट जाता. त्या देखून म्हजें एक प्लॅन आसलें की संडे आमकां कोणी तरी एक सपोर्ट दिलो म्हूण जाल्यार स्पॉन्सर जावन तांचे जायरात आमी घालून प्रसार करता. तशें कांय म्हाका सपोर्ट दिलो जाल्यार ह्या म्हयन्यांत 2 या 1 एपिसोड करचें म्हजें एक कॉन्सेप्ट आसा मुखल्या दिसांनी. कित्याक सांगल्यार मुस्तोन सांगतात लियो लायव्ह रावयना कांय, खुशी जाता तुमची पदां आयकूंक. गर्लफ्रेंड आसल्यान हायेस्ट लोकांनी सांगिल्लें आसा तूं कित्याक आतां लायव्ह रावयलाय, संडे लायव्ह करूंक खर्च आसा. आनी जाय तुमी सपोर्ट केल्यार खंडीत मुखल्या दिसांनी आमी नव्या कलाकारांक हाडचे प्रयत्न करता, तशेंच कंटिन्यू करता आयतारांचे लायव्ह. सो हांगासर एक कोंकणींत विभिन्न रितीचो कोंकणी मेलोडी स्टार गायन स्पर्धो येवन आसा. हाच्या फाटल्यान दोगांचे चिंताप या ताच्या फाटल्यान 1 वर्सा आदीं जावचे मांडावळ सगळें जाल्ल्यान एक स्पर्धो उबो जावंचार आसा. तर मोगाच्या विक्षकांनो, तुमी पळोवन आसात दायजी वर्ल्ड 24/7 आयच्या दिसा काल आज फाल्यां ह्या कार्यक्रमांत. हें एक पोस्टर तुमच्या TV पडद्यार तुमकां पळोवंक मेळटा. लियो चॅरिटेबल ट्रस्ट तावन कोंकण मेलोडी स्टार तुमकां हें जिखवेत. फकत सुरूक एक ट्रायल जावन तुमी एक ट्राय करा. अशें म्हणटा आसतना एकल्यान एकच व्हिडिओ धाडवेत की मस्त व्हिडिओ धाडवेत? ना, एकच व्हिडिओ धाडल्यार पुरो, मस्त व्हिडिओ धाडचे नाका. आमकां खंयचो व्हिडिओ सिलेक्ट करचो म्हणून ताणें मस्त व्हिडिओ धाडल्यार आमकां सिलेक्ट करूंक कश्ट.
तशें ताणें एक व्हिडिओ धाडल्यार पुरो. आतां व्हिडिओ धाडटा म्हणटाना खंयचे धाडिजे म्हण आतां ते एक कॉन्सेप्ट आसा. पोरे एक कडेन स्पर्धो चल्लो खंय तो कोंकणीचो स्पर्धो खंय थंय डान्स करतना येवन हिंदी पदां डान्स केला खंय त्या तांकां डिस्क्वॉलिफाय केला मोगान केला तांकां. पूण आतां तुमकां व्हिडिओ धाडटा आनी कोंकणी पदां सोदता धाडिजे की कोंकणी पद आमी ते रूल रेगुलर कितें आसा क्लियरली स्पश्ट मेन्शन केलां कोंकणी पदां गावंक अवकाश म्हूण कोंकणी पदां थोडे फावटी रुली वाचिनासतना व्हिडिओ मात घालतात. आयला आमकां तशें आयल्यात आयल्यात हिंदी पदां धाडले आसा तशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा आमकां खाली कोंकणी पदां देखून एक ते नियम जे कितें तुमचे मोतीत आसा जाल्यार एकटे जेरी सर आनी लिओ सर ते कशे एक लोकां मुखार जराल रितीन सांगचे जाल्यार एक व्हिडिओ विशय आनी परत एक फावटी सांगचे जाल्यार तांचे आतां थोडे फावटी थोडे वीक्षक लेट करून आयकून आसात परत एक सांगचे जाल्यार वय हे हो स्पर्धो 16 ते 38 वर्सां 16 to 38 इयर्स भितरल्या चल्यांक आनी चलयांक कोणेय भाग घेत चल्यान आनी चल्यांनी भाग घेवत जावं पुरो काजारी या अंकवारी तांणी भाग घेवत नो रिस्ट्रिक्शन. आनी हाज्या पयलें दुसऱ्या रियलिटी शोन कितें भाग घेतला तांणी ह्या स्पर्धेंत भाग घेवत. हांगा तशें ना कोणें ओपन टू ऑल म्हणल्यार बरी एज मात्र 16 to 38 आनी कोंकणी पदां मात्र दुसरे ताजे भायर दुसरें पद ना कोंकणी पद मात्र. आनी पयल्या रावंडाक आतां ऑडिशन रावंडात आनी एक कोरस आनी वर्स तितले मात्र गावन धाडचे आमकां. आनी वडल सांगल्या बरी म्युजिकाचे ते वॉल्यूम कितें लो आसूंक जाय तातूंत कॅरोके वापरयत गिटार वापरयत कीबोर्ड वापरयत हे आनी कितें म्युजीक मायक वापरूंक ना थंयसर स्टुडियोन रेकॉर्ड करूंक ना. मुखार मुखार कितें कॅरोके कितें आसतना जाल्यार विदावट म्युजीक सिंकन धाडयत आमकां स्पश्ट ताजेर हें आसल्यार पुरो पिक्चर उतरां ताळ ते करेक्ट तांणी विदावट म्युजीक सिंकन धाडयत आमी थंयसर ते पारकेता. आनी तो व्हिडिओ धाडचे खंयच्या नंबर आमी थंयसर व्हिडिओ हांगासर तुमच्या मुखार जाहिरातीचेर आसा तो व्हिडिओ थंयसर त्या नंबरार तुमी व्हिडिओ धाडूं येता. आनी मुखेल रावंड आमी हांत सांगतले जे कोण विन जाता ऑडिशन रावंडांत तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करून सांगतले तुमी सिलेक्ट जाल्यात अहल्या तारीखेर अहल्या दिसा तुमकां नेक्स्ट रावंड तुमचो हंत आसतलो आनी हातून हर एक हेळिल्ले जड्जीस आसतले ते एक जड्जीस आसतले ते जड्जीसच सिलेक्ट करतले कितें वय. तर निमाणे सवाल आज तुमी दायजी वर्ल्ड 24/7 आयल्यात आनी आज तुमचो एक विशेष अनुभव तुमी ह्या स्पर्धे विशयान आमचे सांगात वांटून काण केला. मोठव्यान सांगचें जाल्यार लिओ कशें परत एक फावटी दायजी वर्ल्डा दिनवास म्हणून कशें थंय हांव देव बरें करूं म्हणटा वॉल्टर सराक तशेंच स्टॅनी बेला सराक तशेंच प्रवीण तावरो आनी आमकां भरपूर सांगात दिल्ल्यान आज हांगा येवन बसूंक आमकां साथ जाल्या म्हणून हांव चिंता. त्या देखून सगळ्या दायजी वर्ल्ड मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जरी सर तुजे सांगणे वय आमी दायजी वर्ल्ड मिडिया पयलें जावन आमकां कितेंय आमच्या गरजांक ते पावता. आमी केवळ आयल्यार पुरो हर एक रितीन आमचो सपोर्ट आसा. वॉल्टर सर जावं स्टॅनी सर जावं प्रवीण तावरो जावं सर आनी हर एक हांगासर आमकां तांचो मोठो आदार आमकां दिवन आसात. आनी त्या भायर तांकां ह्या खातीर आमी तांकां सदांच आभारी जावन आसा. म्हज्या केवळ हेच शौक न्ही म्हज्या हेर जेरी नायट आमी कितें करता त्या वेळार तांचो भरपूर आमकां सहकार आसलो. अशें म्हणटना दायजी वर्ल्ड टीव्हीक आमी मिडियाक आमी सदांच आभारी जावन आसा. सांगता CMCC बँक आमी कितें आमकां ह्या फावटी सपोर्ट केला हाज्या आदीं तांणी मस्त सपोर्ट केला तांकां अनिल सराच्या त्या मुखेलपणान कितें सपोर्ट करतात तांकांय आनी सर्व आमच्या दानीक आमी आभारी जावन आसा. हर एक संगतीन आमच्या सांगात आसतात हर एका वेळार हर एक विशयांत आमच्या सांगात आसतात त्या सर्व दानीक नांवां काडनासतना आमी काळजांत रावन देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तुमकां आभारी जावन आसा. फुडेंय तुमचो सहकार अशेंच आशेता. ओके देव बरें करूं भुवनेस्त लिओ राणीपुरा आनी जेरी बोंदेल तुमकां. तर मोगाचे वीक्षकांनो हो जावन आसलो आयचो काल आज फाल्यां विशेष अंकटो मेलोडी स्टार कोंकण मेलोडी स्टार जे कितें एक रियलिटी शो येवचो आसा ताका तुमचो सांगात दिया तुमचो व्हिडिओ धाडा सपोर्ट करा म्हूण सांगून आयचो अंकटो हांव हांगासर सोंपयत आसा. पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 काल आज आणि फाल्यां.